फाटल्या 2 वर्सां जी काजूची रेट जी आसा ती सतत देंवत आसा. एक वेळाचेर 180 रुपया ही काजूचो भाव आशिल्लो आनी आज जवळ 3 वर्सां उपरांत आतांच जी रेट आसा ती सादारणशी 90 रुपया किंवा 100 रुपयाचेर पावल्ली आसा. आनी दुसरे वाटच्यान काजूची रेट आसा इंटरनॅशनल मार्केटान ताजो भाव वाडत चल्लो आसा. कांय भायले लोक हांगा गोंयांत येता आनी ऑर्गेनीक म्हण सर्टिफाय करता, कारण ही आमच्या डोंगराळ भागांतली जी काजू आसा ती बाय डिफॉल्ट ही पूर्णपणे ऑर्गेनीक आसा. आनी ह्या गजालीचो फायदो उठून जो आसा की तीच काजू इंटरनॅशनल मार्केटान 3000 रुपयांनी पर केजी विकली वता. एक माफिया म्हळ्यार हरकत ना, म्हळ्यार शेतकऱ्यांक फटोवपाचो अशे प्रकारची वृत्ती गोंयाक भितर चल्लेली आसा. आनी त्यामुळे हो विशय आमी मुख्यमंत्र्या समोर दवरलो आसा. आज पर्यंत म्हाका दिसता ती रेट कोणें ठरोवप, सरकारान ठरोवप किंवा मार्केटींग बोर्डान ठरोवप. कांय जाण म्हणटा की ती गोवा बागायतार ठरयता. अशा तरेची की एक उडवाड वेळची उतरां किंवा कोणाचे तरेन कळप आनी ह्या माफियांनी की गोंयच्या शेतकऱ्यांक लुटप अशा तरेचो एक विशय चल्लो आसा.